नमस्कार. अडवलपाल हांगासर स्मशानभूमीचेर शेड नासल्या कारणान खूप अडचण येताली. त्या अडचणीक लागून कित्येचे वर्सां स्थानीक पंच आणि स्थानीक लोक जे आहात त्यांच्यानी मागणी करीत असली. पण ह्या फावटी बिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टे यांच्यानी 22 लाखाची निधी एकठांय करून ह्या फावटी आयज त्यांच्यानी त्या स्मशानभूमीच्या शेडेक लागून पायाभरणी केली. ह्याच टायमार त्यांच्यानी जो जागेकार आहात त्या जागेचो प्रॉब्लेम जातालो आणि त्या जागेचे जे कोण अडवलपालकर आसात त्यांच्यानी जागा ही दान केली. त्यांचे सुद्धा आभारी मानले. सगळे गोयचे जनतेक सांगता की असे जसे भाडकारान जशी जागा आपली दिली आज स्मशानभूमी हे व्हडले काम असा. हांगा जे आम्ही आज 22 लाख करून जे ते स्मशानभूमी बांधपाचे हे व्हडले काम ना. हे बांदू खंय येता खंयच्यानय रेज करू येता पण जागा दिवप व्हडले आसा. हो सगळ्यांनी धडो घेवपाचो आणि असे बाकीच्या गावांनी कॉपरेट करचे. तुमकां खबर आसा आज वचत त्या गावांत जर सगळ्यात व्हडलो इश्यू कितें आसा घरा बांदपाचो इश्यू ना. आम्ही ड्रेनेजय करतात रस्तेय करतात पण एकच इश्यू आसा तो खूप कडे आम्ही अडकलेलो गोंयभर आसा हो इश्यू तुका तर स्मशानभूमीचो. सो हांव तांकां खरेंच देवा कडेन मागता की तांचे बरें आयुश्य जावनी तांचो धंदो असोच भरभराटीचो जावनी आणि लोकांनी असो तांच्या कडल्यान हो लेसन घेवन जर त्या गावांनी कोणी भाडकार आसा कोणाय कडेन जमीनदार आसा की कोणी जर दिवंक शकता जाल्यार दिवची. कित्याक जशी आमकां घरान रावपाक जशी जागा तशी स्मशानभूमीकय जागा आज आसपाची गांवांत गरज आसा. फुडें वचून हो जो स्मशानभूमीचो इश्यू हो व्हडलो जातलो कित्याक आज वचत ती जागा ना आसा. हांव पंचायतीचे आभार मानता कित्याक तांच्यांनी फुल कॉपरेट केलें सगळ्यांनी हातीक धरून जावंक जाय. ह्या कामाचो इस्टिमेट 32 लाख 22 लाख इस्टिमेट जाल्लो आहा आणि हे काम करपाचो उद्देश म्हटल्यार आतां तुमकां खबर आहा जो हो पावस पडल्या कारणान हांगा तेन्ना ग्रामस्थांक भरपूर त्रास सहन करचो पडटा. जेन्ना थोडे लोक ते विधी करतात आणि वयतात मागीर बाकीचे थोडे लोक जे असता तांकां खूब त्रास जाता की ती अंतविधी लास्ट पर्यंत तांकां रावचें पडटा आणि जेन्ना शेड ना तेन्ना खूब हाल जाता. जे लोक येतात तेंचे हाल जाता ते जाता. जो अंत्यविधी जेचे अंतिम दर्शन असता तेका बाबड्याक निमाणे त्रास सहन. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.